नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परबावणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर. पुण्याच्या पोटवेंचणुके खातीर पक्षा मदीं चल्ला धांवपळ. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, आमदार विजय सरदेसाय, संघटना सचिव दुर्गादास कामत मुंबयच्या एका खासगी कार्यावळीत आयले एकठांय. कुडचडे लैंगिक शोषण प्रकरणात अटक केल्ल्या सोहम नायक ह्या मुखेल दुबाविताक न्यायालयान परतून करतले हाजीर. गुन्यांव करपाक वापरिल्ली सोहमाची कार पुलिसांनी केली जप्त. मोबायल धाडला फॉरेन्सिक लॅबात. सत्तरी रेडेगाडी कारयेचो जालो भिरांकूळ अपघात. ह्या अपघातात 2 ल्हान भुरगीं जाल्यार जखमी जाल्यार गाडयेचें जाला पुरायण लुकसाण. पुलीस करतात फुडलो तपास. दिवचलच्या आयडीसी वाठारांतल्या रस्त्या खातीर सरकार 70 लाख मोडपाक तयार आसा. मात जमीनदार एनओसी दिनाशिल्ल्यान रस्त्याचें काम उरलां आडकून. रस्तो जायना ताका सरकार वा हांव ना जबाबदार आमदार शेटयेन दिलें रजाव. 2027 वर्साची जनगणना 1 एप्रिल सावन पुराय देशात जातली लागू. राज्यात 2 टप्प्यांनी चलतली जनगणना. जनगणनेची म्हायती 1 मार्च 2027 ह्या दिसा करतले जाहीर. IAS अधिकारी चेष्टा यादव हाणें दिली म्हायती. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात दुबावित सोहम नायकाच्या कस्टडीत वाड. दुबाविताक बाल न्यायालयात केलो हजर. 14 दिसांची सुनायली न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. आणि आता खबरो विस्तारात. फोंडेच्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय हालचालींक गती आयला. मुंबयत जाल्ल्या एका बसकेत सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतले. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसाय आणि दुर्गादास कामत हे सगळे ह्या खासगी कार्यावळीत एकठांय दिसले. ही फकत बसका आशिल्ली काय ताच्या फाटल्यान राजकीय हेत आशिल्लो हाचेर आतां चर्चा जावपाक लागल्या. दिवचले आयडीसी वाठारांतल्या रस्त्या खातीर सरकार 70 लाख मोडपाक तयार आसा. वर्क ऑर्डर लेगीत जालेली आसा. मात जमीनदार एनओसी दिनात देखून रस्त्याचें काम आडखलां अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें स्पश्ट केलें. रस्तो जायना ताका सरकार वा हांव जबाबदार ना अशें आमदार चंद्रकांत शेटये म्हणटा. पळयात. आयडीसीक जोडून फुडें वचपी कातर वाड्याचेर डांबरीकरण केल्लो रस्तोच ना. आसा तो मातयेचो. आमकां पक्को रस्तो दियात अशी मागणी थळावे लोक फाटले कितलेशेच वर्सांच्यान करीत आसात. मात हे मागणे कडेन आयज मेरेन आडनदर जाता अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा. हो रस्तो जालो ना जाल्यार वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी 2 दीस पयलीं थळाव्या लोकांनी दिल्ली. हे फाटभुंयेर आमदारान स्पश्टीकरण दिलां. आयडीसीचो रस्तो एक सगळ्यात पयलीं सांगता तो आयडीसीच्या रस्त्याचेर ऍटलिस्ट म्हाका दिसता 50 जाण ओनर आसा. लोकांचे बारीक बारीक शिरे ही कामत म्हणून फॅमिली आसा. कित्याक हांव ह्या लोकांच्या घरा गेल्लो आसा, गांवकारांची आसा, मागीर आनी कोणाची आसा. ह्या तरी आमी कितकेशेच एनओसी घेवन फायल प्रोसेस केली. आज म्हाजे कडेन वर्क ऑर्डर आसा. तेचो कॉस्ट अराउंड 70 लाख सुमार त्या रस्त्यार सरकार मोडपाक तयार आसा. आता इश्यू कितें आसा, थोडे दीस पयलीं आमी असोच एक रस्त्याक म्युनिसिपालिटीच्या फंडांतल्यान नाल फोडलो आणि मागीर म्हाका कळ्ळें की कोमनीदादची आसा, कोमनीदादीन आडायले, इश्यू जालो. सो ह्या फावटी हांव कावन्सिलराक सांगला सगळे एनओसी घेऊनच सुरू कर, नाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. इश्यू कितें आसा, भितर थोडे लोक आसात आयडीसीतले, तांकां हो रस्तोच जाल्लो नाका. हांव सांगता कित्याक तेच वचून कोणाक तरी हें करतात आणि मागीर ते बेश्टेच बोवाळ घालतात. आता कोण तरी म्हणटालो 4 लोकां खातीर सगळ्या लोकांचो रस्तो आडयता, असो इश्यू ना. हांव सांगता, हांव एक रस्तो 1 कोटी मोडून गेलो फणसांनी म्हणून, म्हाजे कडेन लायव्ह उदाहरण. एकटोच भितर अपोज आसा, तेणी तो रस्तो ब्लॉक केलो, कोर्टान गेलो, 1.5 वर्सां आमी कोर्ट झगडले आमचे सरकार. परत सरकाराच्या नावार येयले आणि आता आमी रस्तो केलो. आता परत तो गेला कोर्टात. हांव ओपनली सांगता. आणि हे कोण तरी हांगा इतली वायट परिस्थिती, गांवांतले लोक शहरान RTI घालतात आणि कित्याक कामां केली काय म्हणून आडायतात. सो तिसले एनओसी ना. जे कोणाक म्हणटा रस्तो ब्लॉक आसा, ऍक्च्युली काउन्सिलरान उत्तर दिवंक जाय, तेंच्यांनी म्हाका अप्रोच करूंक जाय. हांव सांगता कोण ओनर आसात ते 3 वर्सां हांव ते फाटल्यान आसा. कित्याक म्हाका खुशी जाता, म्हाज्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जाल्लो लोक केन्ना येना, म्हाका खूब खुशी जाता. हांगा जे आसा ते एनओसी सगळे घेवचे, नाल्यार तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची.
फाल्यां काम करूंक आमचो इंजिनियर तयार आसा पण अशें म्हणटा जेन्ना कितें इश्यू जाता कोणूच येना सगळें कितें वायट जाल्लें आसता तें आमदाराचे तकले आनी सरकाराचे तकले आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे तकले सो आमी आतां आमचोय सरकार आतां खूब स्ट्रिक्ट जाला इनफॅक्ट आमी आतां नवो फॉर्मेट काडला की अशी एनओसी दिवची ती प्रॉपर्टी तुमी ट्रान्सफर करपाची सरकाराच्या नावाचेर तरच आमी आतां सरकार हात घालता तो पळय आमचो इंजिनियर हय म्हणटा पयलीं तशें नासलो इतको रूल स्ट्रिक्ट नासलो आमी अशें प्रायवेटय म्हणजे कामां करतालीं आतां कशें सरकारान जर पयशे मोडले आतां हो हॉल सरकार मोडटा फाल्यां ह्या हॉलान कोणीय येता तुमीच रावूं शकता अशें ना हांव तुमकां ओपनली सांगता पण सहसा कोण दुसऱ्या गांवांतले लोक हांगा कित्याक येतले सगळे हॉल आसा ते पब्लीक जे आमी सरकारान बांदले कोणीय येवं शकता देवस्थानाचो असो अध्यक्ष नासता पब्लीक मनी हे इतलें समजून घेवंक जाय म्हणून आतां परत एक आनी हे काडला एनओसीचो नवो फॉर्मेट हाल्ली ह्या 2 म्हयन्यांक काडल्यात आमी नवे रूल खूब कडेन सरकाराच्या हात भागलेले आसा सो लोकांनी प्लीज समजून घेवचें आमदार न्ही आमदाराक सगळ्या गोष्टीची बारीक बारीक गोष्टीची खंत आसता बारीक आतां कॉर्नराक सुद्दां लिकेज आसा तेचो सुद्दां लोक व्हिडिओ व्हायरल करता ती लिकेज मुद्दाम दवरल्या कित्याक जर तो फूल टायट केल्ले जाल्यार पायपलायन फुटलेली आसा म्हणून मुद्दाम दवरला पण ते दीस हांव पळयल्यार कोण तरी तो व्हिडिओ व्हायरल करता प्लीज लक्षांत दवरात खिचड व्हिडिओ व्हायरल करतना विशयाचो सब्जेक्ट करात हांव इतके दिसा उलयना पण आतां उलोवचें लागतलें लिकेज ती व्हायरल करपाक दॅट इज अ रिजन बिहायंड इट टेक्निकल प्रॉब्लेम आसा हांव आत्तां टायट करूंक सांगता फाल्यां 2-3 लायनी फुट्टले आनी सगळो इश्यू जातलो गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. अन्न आणि वखद प्रशासनान तिसवाडी म्हालांतल्या आस्थापनांचेर कडक कारवाय केली. ह्या कारवायेत प्रशासनान नितळसाणीच्या नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 3 आस्थापनां बंद केली. हातूंत कॅफे बेंगलोर, सेंट्रल किचन आणि बबलू चिकन सेंटर ह्या आस्थापनांचो आस्पाव आसा. तशेंच प्रशासनान 21 आस्थापनांची पळोवणी केली जातूंत 2 आस्थापनांक दरेकी 5,000चो दंड घातिल्ल्याचें कळटा. ह्या आस्थापनांक सुदारणाची गरज आसा अशी नोटीस जारी केल्या. 14 दिसां भितर सुदारणा केली ना जाल्यार तांचे परवाने निलंबीत करतले खंय. दोन 2027 वर्साची जनगणना 1 एप्रिल सावन पुराय देशात सुरू करतले. गोंयांत ही प्रक्रिया 2 टप्प्यांनी चलतली. जनगणनेचो पयलो टप्पो 16 एप्रिल ते 15 मे मजगती जातलो. हातूंत गृह जनगणना करतले हाचे खातीर 1 ते 15 एप्रिल मेरेन स्वयं नोंदणी करपाक मेळटली. दुसऱ्या टप्प्यात 9 ते 28 फेब्रुवारी 2027 मजगती प्रत्यक्ष जनगणना जातली. जनगणनेची म्हायती 1 मार्च 2027 ह्या दिसा जाहीर करतले अशें IAS अधिकारी चेष्टा यादव हांणी म्हायती दिली. The census in Goa will be conducted in 2 distinct phases. Phase 1 will be house listing and housing census that will begin from 16th April to 15th of May 2026 for Goa. The self-enumeration period will begin tomorrow from 1st of April to 15th of April. Phase 2 of the census is the population enumeration that will begin for the all India country. All India, it will begin from 9th February 2027 and will end at 28th February 2027 in the entire country. The census data will be released with the reference date of 00 hours of 1st March. So the outcome of all the census activities will have a reference date that is the midnight of 28 Feb and the 1st of March 2027. As I mentioned, the census will be conducted under the Census Act 1948. The 3 sections that we require you all to give out a message also to the general public. Under section 9 of the Census Act, the public is obliged to allow entry of census staff in his or her own house, to allow painting of number on her or his house under section 9, and to give correct information to the best of the knowledge and belief
under Section 8 of the Census Act. These are the three obligations on the part of the public that we require the cooperation from the Goa state. Under Section 11, there is an obligation of census officers to carry out the census activity in a very dedicated manner. This is the 8th census since independence, and this is the 16th census since 1872 when the first census took place. We have 3 districts, and therefore we have 3 principal census officers who are the collectors of North Goa, South Goa and Kushavati districts. Then we have the census charge officers. We have divided Goa into 26 charges. These charge officers are deputy collectors and the mamaltadars. The enumerators and supervisors are primarily teachers, 422 supervisors and 2,467 enumerators, including the 10% reserve. So total 3,086 teachers and other government office staff are employed for census in Goa. As far as the data collection is concerned, this is the first digital census. The data collection will happen through a house listing operation app wherein 33 questions are fed in, and questions will be in a form of a drop down menu with the options below, where in self enumeration you can fill in yourself, or an enumerator will begin the actual exercise on field from 16th of April, which will continue till 15th of May for our state. पुराय गोंयभर सध्या गाजत आशिल्ल्या कुडचडेच्या सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणातल्या दुबाविताच्या कस्टडीत वाड केल्या. दुबावित सोहम नायकाची पुलीस कस्टडी मंगळारा सोंपिल्ल्यान ताका पणजेच्या बाल न्यायालयांत हजर केलो. न्यायालयान ताका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. फाटले सुमार 8 दिसांच्यान पुराय गोंयभर कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण गाजता. ह्या प्रकरणा विशीं नवी म्हायती मुखार येत आसा. आतां मेरेन पुलिसांनी सोहम नायका आड 5 FIR नोंद केल्यात. एका 18 वर्सां पिरायेचे सज्ञान चलयेन सोहमान ताचे लैंगीक शोशण केल्ल्याची कागाळ दाखल केल्या. सध्या ह्या प्रकरणा खाला सोहम नायक पुलीस कस्टडीन आशिल्लो. मंगळारा ताची पुलीस कस्टडी सोंपिल्ल्यान ताका पणजेच्या बाल न्यायालयांत हाजीर केलो. न्यायालयान ताका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फोंड्या एका भांगराच्या दुकानात व्हडली चोरी जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयला. दुकानांतल्या 2 कर्मचाऱ्यांचेर सुमार 1 कोटी 14 लाख रुपया मोलाचे 695 ग्राम भांगर लुटपाचो आरोप आसा. ह्या संबंदीत फोंड्या पुलिसांनी केस नोंद केल्या आनी फुडली चौकशी चालू आसा. आमी फोंड्या आसा ज्या जाग्यार काल एक चोरीचे प्रकरण हांगा नोंद जाल्लें आसा की हांगा रायकर ज्वेलर्स आनी शुक्रा ज्वेलर्स अशें तेजी शॉप आसा. त्या शॉपाचेर गेली 7 वर्सां काम करपी 2 जाणां, एक प्रतीक्षा शिंदे आनी दुसरे जिया उर्फ कीर्ती शिगांवकर, ही दोगांय कामगार काम करताले आनी तेणी जवळ जवळ 1 कोटी 14 लाख 66 हजार 282 अशी कितें चिल्लर तेणी तेजी चोरी केल्ली आसा, भांगर तेजी चोरून व्हेल्लें आसा अशी कागाळ तेजे मालक जो आसा तेणी हांगा रायकर जो शॉपाचो मालक आसा ज्वेलर तेणी हांगा तक्रार नोंद केली आसा. आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस जी आसा ते तपास करता. पूण अशें आयकूं येता की गेली 7 वर्सां ते कामगार तेंगेले भांगराच्या दुकानाचेर ते काम करताले आनी तेणी चोरी करप हितून कितपत हें आसा तेजेर सद्याक आतां तेंच्यांनी पुलिसांनी जोर धरला तपासाचो. आनी त्या तपासा दृश्टीच्यान ते आतां विविध हे सोदता, कारण सोदून तेंकां बाबा कितें चोरी करपाक कारण कितें हें तेजेर सद्याक गूढ सोदपाचें पुलिसांचें आसा. तेन्ना जो रायकर हेणे गेली 7 वर्सां तेणी समज जर तेजी हितून काम करता जाल्यार हेजे पयलीं ताका संशय येना काय कितें असोय प्रश्न निर्माण जाता. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या फुडारपणा खाला खंयचोच तरणाटो बेकार उरचो ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. तरणाट्यांनी बेकार रावचे न्हय, सरकारी नोकरेची वाट पळोवच्या परस दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य येवजणे खाला तरणाट्यांनी प्रशिक्षण घेवन हेर क्षेत्रांनी संद सोदून काडची. पर्यटन ते ID क्षेत्रांत होम नर्सिंग, हावसकीपिंग ह्या सारकिल्ल्यो वेगवेगळ्यो संदी उपलब्ध आसात. हातूंत 100% प्लेसमेंट दितात अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल आनी गोंयांत म्हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल अनएम्प्लॉयड रावपाची कोणाकूच गरज ना. तांच्यांनी DDU-GKY हातूंतल्यान जर ट्रेनिंग घेतली आसत जाल्यार
म्हाका दिसता कितलेशेच एम्प्लॉयर्स म्हणजे आज जरी हांगासर 50 एम्प्लॉयर जरी आयले आसत जाल्यार आनिकूय एम्प्लॉयर्स जे आसा ते तुमकां प्लेसमेंट दिवपाक तयार आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आमची ITIs आसतली, आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसतले, आमचे डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आसतले, EDC आसतले. ह्याय पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग्स दिता म्हणून हा गोंयांतल्या तरणाट्याक उलो मारता की म्हाका दिसता आपल्याक फक्त गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो म्हणून कोण घरान बसून रावन जावचें ना. बट आज गव्हर्मेंट जॉबात जरी वतले आसत जाल्यारूय ताका एका वर्साच्या एक्सपिरियन्साची गरज आसा आणि ते एका वर्साचे एक्सपिरियन्स प्रायव्हेट सेक्टरांतले असले जाल्यार सुद्धा उपकारतले म्हणून आमी बेकार रावच्या पेक्षा DDU-GKYच्या ट्रेनिंगात आमी सगळे जाण म्हणजे जॉईन जातले आणि आपल्याक आवडटा त्या हातून म्हणजे देर इज एन वायड स्कोप फ्रॉम द होम नर्सिंग to the housekeeping, to the front office in tourism and also in the IT sectors. ह्या हातूंतल्यान जर आमी जॉईन जाले आसत जाल्यार आमी पळयता की प्लेसमेंट 100% शुअर आणि बरी प्लेसमेंट मेळपाक शकता. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी जावचें. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. काँग्रेसीन जैताचो विश्वास उक्तायत प्रचाराकूय बरोच नेट वाडिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. तशेंच GPCCचे अध्यक्ष अमित पाटकरान काँग्रेसीचो उमेदवार डॉ. केतन भाटेकार पोटवेंचणुके खातीर 5,000 मतांनी जैतिवंत जातलो असोय विश्वास उक्तायला. कुडचडे लैंगिक शोषण प्रकरणात अटक केल्ल्या सोहम नायक ह्या मुखेल दुबाविताक न्यायालयान हजर करतले. फुडले चवकशे खातीर सोहमाक परतून पुलीस बंदखण दिवची म्हणून मागणी करपा खातीर पुलीस सोहमाक न्यायालयांत हजर करतले अशें कळटा. मजगती हो गुन्यांव करपाक सोहम नायक ज्या गाडयेचो वापर करतालो ती कार पुलिसांनी जप्त केल्या. ह्या कारीत कांय म्हत्वाचे पुरावे मेळपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळून येता. ह्या प्रकरणात सोहमान वापरिल्लो मोबायल फोन फॉरेन्सीक लॅबाक धाडला अशी म्हायती मुखार आयिल्ली आसा. म्हापशागिरी वाठारांत फेसबुका वरवीं एका 31 वर्साच्या बायलेक सुमार 2.23 लाखांची टोपी घालपाचो प्रकार मुखार आयलो. फेसबुकाचेर प्रिमियम टास्क पुराय करून कमिशन दिवपाचें सांगून त्या बायलेची अनवळख्यान फटवणूक केल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात साळगांव पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला.
गोंयांत पहिल्याच खेपे भव्य मराठी नाट्य महोत्सव घडोवन हाडला. गोमंतक नाट्य महोत्सव 2026 हाणें आयोजीत केल्ल्या ह्या खाशेल्या महोत्सवात प्रेक्षकांक हांसप, कॉमेडी आनी मनरिजवणेचो दुप्पट डोस अणभवपाक मेळटलो. 5 ते 9 एप्रील मेरेन फोंड्यां, म्हापशां, मडगांव आनी पणजे ह्या 4 शारांनी सांजेच्या 7:30 ते 10:30 मेरेन ह्या नाट्य महोत्सवाचो पोटभर आस्वाद घेवपाक मेळटलो. ह्या महोत्सवात सुर्याची पिल्ले आनी लाडकी विहीण योजना अशे 2 नामनेच्या मराठी कॉमेडी नाटकांचो आस्पाव आसा. आनी हातूंत नामनेचे कलाकार आसतले. नाट्य मोग्यांक एकाच तिकेटात 2 नाटकां पळोवपाक मेळटलीं. त्या खातीर गोंयांतल्या नाट्य मोगांनी आपल्या कुटुंबा सयत ह्या महोत्सवाक व्हडा संख्येन हाजिरी लावची अशें आवाहन केलां. काणकोण तालुक्यांत आशिल्ली सुरंगांची फुलां आतां हळूहळू नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा. मात हीच सुरंगांची फुलां विकून कांय जाण आपल्या फॅमिलीचें पोट भरता. हाची एक देख आमकां काणकोण तालुक्यांतल्या माटवेमळ आगोंद वाठारांतलो वेळीप घराबो सुरंगांची फुलां विकून आपलें घर चलयतना पळोवपाक मेळटा. काणकोण तालुक्यांतल्या माटवेमळ आगोंद गांवांतलो हो वेळीप घराबो. हो घराबो सुरंगाच्यो फांत्यो विकून आपलें पोट भरता. अर्जून वेळीप आपले 2 ल्हान चलयांक तशेंच बायलेक घेवन रातच्या 1 वराचेर सुमार 15 किलोमीटर पयस खोला दर्या कडेन वचून सुरंगाची फुलां हाडटा. सुरंगाची फुलां काडपाक 2 वरां लागता. घरा हाडले उपरांत ताका नितळ करून ताच्यो फांत्यो करता. ह्यो फांत्यो करपाक 1 वर लागता. तयार केल्ल्यो फांत्यो बाजारात व्हरून विकतात अशें अर्जून वेळीप हाची धूव अंजली वेळीप सांगता. आयकात. आम्ही सुरंगा लागून बेगीन राती उठले. एका उठ्ठगीर पापा 2 भयण गेल्यो आनी पापा गेली सुरंग हाडून स्कुटेरीचेर गेली. 10 वरां लागता 15. खराबच्या पावतकीर आमी सुरंगे झाडाचे वयर चडली आनी जे कसले फुल्ले आसता ते फुल्ले कडे अशे आसा ते काडले. मागीर घर पावता फुलता ते. मागीर आमी सुरंग काडप लागली. पावतकीर सुरंग काडप 1-2 वरां लागता. मागीर सगळें एकठाण करून आमी घरा येतकीर भयण मेळून पापा मम्मी मेळून गुंतली तेन्ना एक ते कळीक निवळ करून मागीर एक फाती करता म्हाका 1 वर अशें लागता. म्हणजे करता सगळें गुत्त म्हणल्यार 10 वा 5:30 म्हाका गुत्ता आमी दिसांनी. आणि एकूण 10 फाती तुमगे जाल्यो? 10 फाती जाता आमगेची. हय. तुमी जवळ जवळ 12वी सुमार शिकल्या प्रत्येक भुरग्याक. पापा 9 शिकयला तरीक एक पोटा खातीर हें करपा पडटा. आनी सुरंगाच्या हेजो वास सबंद वाडेभर येता. आमकां सुरंग काडपा लागून एका उठयला पापान. आनीक आमी मागीर स्कुटेरीचेर गेली. वचपाक आमकां 1-2 वर लागता. आनीक थंय पावले म्हणटकीर खोला बिचार आमी मागीर थंय वचून एक फातराचे जे 2 सायडीन तेंची फातरा सायडीन 2 सुरंगेचे झाड आसा. आनी मागीर ते कळे काडटा म्हणटकीर आमकां 1-2 वर लागला काडपाक. आनी मागीर परतून येवपाक आमकां 1 अर्द वर लागला. परतून 1 वर लागला येवपाक. आनी घर पावतकीर आमी कळे पयलीं निवळ केला आनी सुरंगाचे 1 फाती करपाक 1 वर लागता आमकां. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. बुधवारा सकाळी 70 रेडेघाटी वाठारात ड्रायव्हराचो गाडये वयलो ताबो सुटिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जालो. गाडी सरळ रस्त्या कुशीक देंगणात कोसळ्ळी. ह्या अपघातात गाडयेंतली 2 ल्हान भुरगीं जखमी जाल्यात. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. जाल्यार गाडयेचें लुकसाण जालां. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. आमी रेडेघाट 70 हांगासर आसा आनी आमकां फाटल्यान दिसता ती कार
ही एक्सिडंट जाल्लो आसा सकाळी 7 सुमार जेन्ना वाळपेच्यान होंडाच्या दिशेनी कार वयताली आनी गाडयेच्या ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी गाडी आसा ही डायरेक्ट पुलाच्या सकयल वचून पडलेली आसा. हितून 2 जाण आसलेले, हे मायनर इंज्युअर जाल्लेले आसा आनी ताका सद्या उपचारा खातीर वाळपे हॉस्पिटलान दाखल केल्ले आसा. ही जी गाडी आसा ही होंडाची आसा आनी भितर 2 जाण आसलेले आनी सकाळी अपघात जालो तेन्ना सुदैवान कोणाक कितें जावना. ह्यो अपघात इतलो व्हडलो आसा की गाडयेचें खूब लुकसाण जाल्लेलें आसा. तशेंच हांगासर आमी पळोवंक शकता की रेडेगाड ह्यो जागो आसा, हांगासर खुबशे अपघात जायत आसता आनी आयज परत हांगासर ह्यो अपघात जाल्लो आसा. ह्या जे गाडयेचे जो पंचनामा आसा ह्यो वाळपे पुलिसांनी केल्लो आसा आनी फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करता. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सावंत. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर